Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ते रेड धाका हे त्याचें नांव पण ती केरळची केळी म्हणून हांगा फेमस आणि खावपाक ही आमची खावपाक व्यवस्थित मॅच्युरिटी जाले नंतर म्हणजे व्यवस्थित जून जाले नंतर ही काढून पिकोवपाची आणि बरे पैकी गोडसाण आसा ताका वेगळी वरायटी म्हणून आज आमी ती वरायटी फुडें व्हरपाची आसात आनी व्हेल्ली आसात एक वेगळी वरायटी म्हणून डिमांड येवपाक शकता आणि एक म्हाज्या हिसपान आमी जे आतां केळी जे मके दिल्ले आसात त्या प्रमाणे एक 4-5 वर्सां भितर तांबडी केळी ही बाजारांत दिश्टी पडपाक लागतली. कितले म्हयन्यान लागता एक घड साधारणतः? एक घड जवळ जवळ केळ ही मोठी जावपाक मिनिमम 1 वर्स हें वेतात. आतां कितें जालां आतां केळ्याच्या मार्केटान आतां भायल्या राज्यांतल्यान केळी भरपूर येवपाक लागल्यात. आमी आतां मोस्टली सावरबणी केळ आणि वेलची केळ हाचेर आमी चड भर दिल्लो आसा सामको आणि ही एक नवीन जात म्हणून आमी हेची लागवड केल्ली आसा.